सगळे नमस्कार. आमचे सगळे मुरगावचे आमचे लहान भुरगे, आमची महिला वर्ग, आमचे युवा वर्ग, आमचे सिनियर सिटीजन, तुम्ही सगळे जण हांगा उपस्थित आसा म्हणून तुमकां सगळ्यांक मनाक हातांसून तुमकां हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. आयज आमच्या मदीं आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे राज्यसभाचे खासदार तशेंच आमचे गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदले सर सदानंद शेठ कनावडे, तशेंच आमचे आदले खासदार सर आमनी NRIचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर सर, तशेंच आमचे गोवा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेट टुरिझम कॉर्पोरेशनाचे MD माझे मित्र बाप कुलदीप आगोलकर, सगळे त्यांच्या वांगडी बाप दीपक नार्वेकर आणि बाकीचे सगळे त्यांच्या वांगडी, तसेच माझे उपस्थित असलेले आमचे अध्यक्ष चेअरपर्सन काउन्सिलर बाप दीपक नाईक, आमचे मुरगावचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी बाप संतोष केतकर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर माझे मित्र बाप प्रसाद प्रभू गावकर, तसेच माझे बाकीचे सगळे आमचे मान्य उपस्थित असतात. हांगा फुडल्यान माझ्या बसलेले सगळे आमचे सत्कार मूर्ती, त्यांचो आयज सत्कार आमच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू जावपाचो आसा. आणि सगळे माझ्या वांगडी आयज खूब खुशी भोगता, कित्याक आयज देवान म्हाका ताकद दिली आणि आमच्या मुरगांवा भितर हो फर्स्ट टायम म्हणटा हांव, कित्याक जाल्यार हो हिस्ट्री जाल्लेली आसा. केन्नाच आमच्या मुरगांव गोवान केन्नाच कसलो फेस्टिवल इव्हेंट म्हणटा तो जावना. हो पयले फावट जाता आनी तो बीन आमच्या सड्या भागाचेर जाता आनी तो बीन आमच्या रोड सर्कल ग्राउंडाचेर जाता. तेजे लागून हांव आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाप केदार नायक, जो आनी थोड्याच वेळान हांगा पावतलो, ताका खूब मनाक लाजांसून धन्यवाद म्हणटा. त्याच्या आदाराचेर आयज हांव हो प्रोग्राम हांगा हाडूंक शकलो. आनी तेच प्रमाणे आख्खी आमची टुरिझमाची टीम जी हांगा उपस्थित आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो आमकां. आनी मुद्दाम हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, प्रोग्राम निकतो सुरू जाल्लो आसा. मेन जे एट्रॅक्शन आसा ते उरलेले आसा. मेन म्हणजे हांव तुमकां सदांच सांगतालो जो ड्रोन शो आमचो ऑलमोस्ट तयार जाल्लो आसा, जो केन्ना म्हणजे एकदा तो पणजे जाल्लो आनी केन्ना तो आमी गोंयांत भितर खंयच जालो आसलो. तो फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांवा भितर जाता. तेजो सगळ्यांनी म्हाका दिसता लाभ घेवपाची गरज आसा. एक बरो शो जावपाचो आसा. तेज्याच वांगडा बाकीचे खुबशे शो जावपाचे आसा. त्या उपरांत मागीर शूट डांडो जावपाचे आसा. मागीर आमची मेन जी सिंगर प्लेबॅक सिंगर आसा हेमा सरदेसाय, ती आमकां परफॉर्मन्स दितले अलॉंग वीथ रॉकर्स बँड. सो अशे खुबशे प्रोग्राम जावपाचे आसा. खूब आनंद दिसता, कित्याक आयज जे आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक तुमचे इतले व्हड संख्येन तुमी हांगा उपस्थित रावले आनी हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक तुमी सगळ्यांनी जो म्हाका हातभार लायलेलो आसा. आनी तेच प्रमाणे म्हाका आमच्या गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशनाकडून खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, ही जी स्टॉल लायला 14 स्टॉल्स आसा. आयज आमी
बाकीच्या इव्हेंटाक पळयतात जाल्यार स्टॉल्स म्हणटा ती सदांच ते कोणाक तरी घालपाक दिता आनी विकते दिता ते बट हांगा आमच्या मुरमुगांव भितर तेंच्यांनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर आयज सगळी जी स्टॉल्स हांगा आसा 14 स्टॉल ती सगळी आमी महिला ग्रुपाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिलेली आसा आनी तेंच्यांनी आपले डिफरंट जे वरायटीज आसा ते हांगा दवरलेले आसा सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो भुरग्यांक लागून गेम्स दवरलेले आसा थंयसर फाटल्यान आमी वचोन आमचो फाल्यांवूय कार्यक्रम आसतलो फाल्यांवूय मेन खुबशे आमचे प्रोग्राम आसतले तेच्या लागून आनी फाल्यां मेन अट्रॅक्शन जे आसा आमी LED प्रोग्राम म्हणून आसा तो आसा बरो परफॉर्मन्स आसा तेच्या उपरांत आमचो बॉलिवूड सिंगर आनी वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन म्हणटा तो सुदेश भोसलेचो प्रोग्राम आसा सगळ्यांनी परत हांव सगळ्यांक इन्वायट करता फाल्यां तेंच्यांनी येवचें चड टायम घेयनासतना हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्तार जे तुमी हांगा उपस्थित राहिलो जो मान सन्मान आयज आमकां दिलेलो आसा आमच्या मदीं मुद्दाम आयज साक्षीर आसा आमचो राज्यसभेचो खासदार सर सदानंद शेट कानवडे आमचो NRI कमिशनर चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आनी आमचे टुरिजमाचे सगळे वांगडी मुद्दाम ते आमच्या मुरमुगांवान येयले तुमकां सगळ्यांक संबोधीत चड टायम घेयना कित्याक आमचे थोडे फेलिसिटीज आसा तांकां फेलिसिटेशन करपाक हांव सराच्या हातीन करपाक सोदता तेच्या लागून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदा सगळ्यांक जय हिंद जय गोवा आयोजित मारमोगोवा फेस्ट 2026 या इनॉग्रल फंक्शनाक सगळ्यांकून पयलीं तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशी हाजीर आसा ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत, आमचे राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद शेट कानवडे, NRI कमिशनर नरेंद्र भाई, तुमचे लाडके मारमोगांवचे आमदार तशेंच सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन संकल्प आमोणकर, माझे मित्र काउन्सिलर दीपक नाईक, माझे MD आरोलकर कुलदीप आरोलकर, तसेच GTDCचे सगळे पदाधिकारी आणि मंचेर हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त सगळ्यांक आयच्या फेस्टिवलाक वेलकम करता. मारमोगोवा फेस्ट 2026 म्हाका दिसता ही संकल्पना जी आसा ही संकल्पनाच केलेली. सांगपाचें म्हणल्यार सुरवातेक हो इव्हेंट जो आसा आमी हांगा प्लॅन करूंक नाशिल्लो, हो नॉर्थ गोवान आशिल्लो, पूण ज्या तरेन संकल्प आमच्या MD कडेन कुलदीपा कडेन म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली फाटल्यान लागलेलो की आमच्या लोकांक लागून मारमोगोवा व्हडले इव्हेंट जायना आनी मारमोगोवाच्या लोकांक आनी कन्स्टिट्युएन्सीक लागून हो जिद्दीन सामको आमकां जाय म्हणजे जाय म्हणून आनी म्हाका ताका नांव म्हणपाक मेळूंक ना, म्हज्या MDकूय ताका नांव म्हणपाक मेळूंक ना. आनी आयज तुमी पयलो आसतलो की बरो इव्हेंट आनी ज्या लोक संख्या तुमच्या हांगा आयल्या म्हाका दिसता खरेंच उत्साहान तुमी हांगा सगळ्या ह्या फंक्शनाक वेलकम करपाक लागून सगळे हांगा आयिल्ले आसा. GTDC जेन्ना आमी विचार करता आनी जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांचे जी संकल्पना आसा की गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे बिचीसाच्या भायर सुद्धा जे आसा हे टुरिस्ट पावपाक जाय. जे ट्रेडिशनली जेन्ना भायरच्यान टुरिस्ट येताले तेन्ना फक्त आमकां बिचां कडेन दिसताले, जावं ते बागा कलंगूट आसूं ह्या सायडीन म्हणजे कोलवा आसूं बोगमोलो आसूं, पूण आतां म्हाका दिसता आमी डिसेंट्रलायज करपाचे जो आमी निर्णय घेतलेलो आसा आनी पुराय गोंयांत टुरिस्ट आनी टुरिझम वाडचे आनी ऑल राऊंड द इयर म्हणजे खंयच्या सिजननी पयलीं कितें जातालें सुटयो आसा तेन्ना टुरिस्ट येताले, पूण आतां आमी हे जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो हो तोडून ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सगळ्या तालुकांनी आमी आमचो इव्हेंट व्हरूंक सोदता. आमी टुरिझम जे आसा सगळे क्षेत्रांत व्हरपाक सोदता आनी तेकाच लागून आयज मारमोगोवा तालुक्यांत एक बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. फुडें वता आसतना जेन्ना आमी टुरिझम ही आमची गोंयची इकॉनॉमी म्हणटा तेन्ना बऱ्यांत बरे प्रोग्राम जावन चडांत चड टुरिस्ट आकर्शीत जावचे आनी आमची गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावची ही आमची संकल्पना आसा. आनी तेका लागून आमी सगळे इव्हेंट जे आसा हे टुरिस्टांक आमी आकर्शीत करपाक लागून हाडटा. आमी आयज हांगा पयलां आसतलें की आमचे लोकल सगळे लोक आसा ते जालेच, पूण हेच्या बरोबर टुरिस्ट आनी लोकल लोक सगळे एकठांय जावन आमच्या ह्या असल्या फंक्शनाक येतात. आयज इव्हेंट न्ही जाल्यार स्पिरीट ऑफ गोवा कोलवा चालू आसा. हेच्या पयलीं मातशे पयलीं आमी ऑनरेबल दिगंबर कामताच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी एक इव्हेंट मोटर हॉल म्हणून
जे मोटरसायकल रेसिंग असली तो इव्हेंट आम्ही इनॉग्रेट करून आयिल्ले आसा. सो हे सगळे इव्हेंट आम्ही करता कित्याक आमचे चडांत चड फुटफॉल जो टुरिस्टांचो असो गोंया कडेन येवं आनी गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावं म्हणून हांव आयज तुमी सगळे सायडीच्यान तुमच्या दोनूय वाटेंतल्यान जे स्टॉल्स पळयता हे स्टॉल्स एक्चुअली थोडे तुमकां आनी थोडे भायर दिवपाचे आशिल्ले पूण संकल्पाची जी म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आशिल्ली की हे सगळे स्टॉल जे आसा हे आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळूं जे करून आमचे जे बायलां मनीस आसा आमी म्हणटा वुमन सशक्तीकरण बायलांचें आमी सशक्तीकरण करपाक जाय वुमन एम्पावरमेंट तेन्ना आमचे स्थायीक लोकांक हे सगळे मेळचे आनी तेज्या रिक्वेस्ट जो आसा आमी पुराय केलेलो आसा म्हणजे डिपार्टमेंटान म्हणजे GTDC कॉर्पोरेशनान पुराय केलेलो आसा. ही सगळे स्टॉलां जी आसा ही तुमकां दितली. ही फक्त स्टॉलांनी जेन्ना अशे इव्हेंट जाता तुमी ह्या वाठारांतले सगळे खंयची गेस्ट हावजां आसूं खंयचो टुरिस्ट टॅक्सीवालो आसूं मोटरसायकलवालो आसूं तेकाय फायदो जाता. जे बारीक बिझनसमॅन तेकाय ह्या इव्हेंटाचो अशे व्हडले इव्हेंट जाल्यार फायदो जाता. आनी म्हाका दिसता तेका लागून अशे इव्हेंट सगळ्या तालुक्यांनी जावपाची गरज आसा सगळ्या गांवांनी जावपाची गरज आसा. तेका लागून हो इव्हेंट आज मी तुमच्या फुड्यान म्हारमोगान पळयता. म्हाजे एकूच तुमचे कडेन रिक्वेस्ट की संकल्प ज्या तरेन म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाक लागून तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो इव्हेंट जावचो. आता मे महिन्याचे हॉलिडे म्हणजे एप्रिल मे म्हयन्यात वेकेशन असता आणि या वेकेशनाच्या टायमार सगळे फॅमिली भुरग्यांक ह्या इव्हेंटाक घेवन हेजो आस्वाद घेवन हांगा कितलेशेच इव्हेंट जातले. हांगा लोकल आर्टिस्ट आसतले हांगा आमचे बॉलिवूडाक कोण कोण सिंगर आसा ते येतले. तुम्ही पयला आसतले ढोल ताशे पयला आसतले तुम्ही आनी कितलेशेच हांगा तरेतरेचे आर्टिस्ट पयले आसतले. सो तेका लागून आयज म्हाका खोशी दिसता की एवरी टायम आमी म्हणटा इव्हेंट जाता तेन्ना गोंयचे भायले आर्टिस्ट हाडटा म्हणून पूण फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा. मार्मोगोवा फेस्ट 2026 तुमकां मॅक्झिमम आयज आनी फाल्यां 25 आनी 26 ह्या दोनूय तारखेक गोंयकार आर्टिस्ट मॅक्झिमम दिसतले आनी गोंयकारांक आमी ऑपॉर्च्युनिटी ह्या फेस्टिवलाक सगळ्याकून चड दिलेली आसा. दोन उतरां हांव काबार करच्या पयलीं इतलेंच म्हणीत की जो मोग संकल्पाक तुमचेर दाखयता तोच मोग तुमी संकल्पाचेर दाखोवपाची गरज आसा. हो इव्हेंट आसा हो इव्हेंट ताणें फक्त आनी फक्त तुमच्या लोकांक लागून हाडला. ट्युरिस्ट आमकां जायच तेच्या बरोबर म्हारमोगोवाचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा येवन फॅमिली वांगडा एक 2 दिसाचे एन्जॉयमेंट करतले. एक 2 दिसाचो तांकां वेकेशन मेळटले. एक फॅमिली म्हणून म्हणजे दर दिसाचे जे कामाचे हितूंतल्यान भायर येवन कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो तांकां म्हणजे फॅमिलीक भायर येवन एक कितें तरी आकर्शीत हांगा जावचे इव्हेंट एक सेलिब्रेट करूंक मेळचो ताका लागून ताणें हाडलेलो आसा. इतलेंच मागीर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन जो प्रेम संकल्प तुमचेर दाखयता तोय प्रेम तुमी संकल्पाक 2027च्या इलेक्शनाक जावं फुडल्या 26 इलेक्शनान दाखोवपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन संकल्प मुखेस्तां काम करता तुमकां सगळ्याक लागून तशेंच ज्याच नेटान तुमी फुडल्या इलेक्शनाक संकल्पाक व्हडल्या संख्येन मोठ्या संख्येन जिखून हाडटले म्हणून हांव इतलें सांगता तुमकां अनेकदां आयचे आनी फाल्यांच्या दिसाचे इव्हेंटाचो बरे तरेन सेलिब्रेशन तुमचे कडेन जावचें इतलें मागता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भुवन श्रीधर नायक तुमच्या इश्टागतीची काणी आयकुपाक खरेंच आवडले. ह्या इश्टागती खातीर मुरगांव वासियां खातीर हे फेस्टिवलाचो लाभ जाता तुमकां आस्वाद घेवपाक मेळटा. जोरदार ताळयो ह्या इश्टागती खातीर. भुवन सदानंद तानावडे सर तुमच्या लागी मागता की तुमी तुमचे विचार मांडचे. मोर्मुगांव समर फेस्टिवल 2026 या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हांगा उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत, गोवा टुरिझम महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक, तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार संकल्प बामणकर, NRI कमिशनर आणि आदले दक्षिण गोंयचे खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आरोलकर, जनरल मॅनेजर दीपक दानवेकर, दीपक नायक, जयंत जाधव, बाकी सगळे मानेस आणि बऱ्या तरेन सूत्रसंचालन करपी बाय सिद्धी आणि तुम्ही सगळे उपस्थित सगळे पत्रकार मोठ्या संख्येन मुरगांव आणि सराउंडिंग भागातल्या सगळ्या भावांनी भयणां. सगळ्यात पहिली हांव आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांकां धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम उत्तर गोंय नाशिल्लो पण ज्या तरेन तुमचो आमदार संकल्प बाब बामणकर हांच्यांनी प्रयत्न केलो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो की हांगा हाडूं जाय आनी ज्या तरेन आमी आज पळयतात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे आसत आनी आमचो केदार बाब नायक हे व्हडले फेस्टिवल हे केवळ पणजेन न दवरता गोंया भरले वेगवेगळ्या भागा भितर व्हरप. आतां तांच्यांनी जशें सांगलें मडगांव
कार्यक्रम आसा, बाणावली चालू आसा आणि तशा पद्दतीचो 2 दिसांचो कार्यक्रम हो हांगा दवरला. हाच्या भितर हे सगळे करता आसतना हांगासरल्यान लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ह्या सगळ्यांक लागून हांगा स्टॉलाय दवरिल्ली आसा. आणि हांव म्हणटा की आज आता म्हाका दिपक येवन हांगा सांगून गेलो की वास्को पावस पडटा, आता आमचे मंत्री म्हणटाले की मडगांव पावस पडटा, पण देवूळ एक वेळेस बरें काम करता तेची कृपा दवरता आणि त्यामुळे आज ह्या प्रांगणा भितर पावस ना. कारण संकल्प आंबेडकर हे बरें काम करता हे सगळ्या निसर्गाकूय दिसून आयिल्लें आसा. आणि त्यामुळे एखादें काम जेन्ना करपाक जाय त्या वेळाचेर ते बरोबर आसा की चूक आसा हे तो पळयना. पण म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जर कितें करपाक जाय, कोण आपल्याक कितें म्हणटा तें ताका पडलेलें आसना, पण लोकां फाटल्यान ठामपणान उबो रावपी असो तो आमदार आसा. आणि आज आम्ही ज्या तरेन पळयताले आमी वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या फिल्डातल्या बऱ्याच जाणांचे हांगा सन्मान केले. सामाजीक क्षेत्रान आसत, कोणी तरी एखादे धाडस करून आणि एखादो प्रयत्न करून चोराक धरले आसत, असे विविध असे वेगवेगळे आसा. स्पोर्ट्समॅन आसले, ह्या सगळ्यांचो हांगा सन्मान केलो. आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना सगळे बरोबर घेऊन कशें वचप हे संकल्प आंबेडकरांक बऱ्या तरेन समजता. आणि म्हणून ज्या तरेचो आज हांगा फेस्टिवल म्हाका दिसता पयले वेळार फेस्टिवल हांगा जाता. हाच्या पयलीं केन्नाच अशा पद्दतीचे फेस्टिवल हे हांगा जावं नाशिल्ले. आणि त्यामुळे ह्या फेस्टिवलाक तुमचं सगळ्यांचे सहकार्य, कारण तुम्ही सगळ्यांची उपस्थिती ही हांगा आसात. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसत, तांकां कितें तरी मदत मेळपाक जाय. ह्या मतदारसंघातले जे काही लोक आसात तांकां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एखादें रिकॉग्निशन मेळूं जाय. बऱ्याच जाणांचे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सन्मानूय जाले आसतले, पण एखादें रिकॉग्निशन एखादें मेळटा, गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एखादो सन्मान जाता, तो वेगळ्या पद्दतीचो सन्मान आसा. आणि म्हणून हांव सगळ्या ज्यांचो सन्मान जालो त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण ताका एक रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वेगवेगळे उदळ पासून सिद्धी म्हणटा हांगासर आनी उदय दोगांय जाणां ज्या तरेन हांगा सांगताली की गोंयचे वेगवेगळे आसात, कारण आमी गोंया भायर वचूं जाय आशिल्लें, गोंया भितर सुद्धा बऱ्या तरेचो कल्चर आसा. नॉर्थ इस्टाचोय आमी तांचो परफॉर्मन्स पळयलो. आणि हे सगळे करता आसतना आमच्या भुरग्यांची कला जी आसा, तेंचे टॅलंट जे आसा, हे टॅलंट दाखोवपाची एक संद आसा. आणि म्हणून हांव चड वेळ घेता, बरें दिता बाब केदार नायकाचे धन्यवाद दिता, आमचो संकल्प बाब आंबेडकर यांचे अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा हाडलो. आणि आमी धन्यवाद दिता, भाग्यवान समजता, कारण बऱ्याच जणांचे सन्मान आमच्या हस्ते करपाक मेळ्ळे. आणि म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. चढा चढ बरे करू सर. प्रत्येक गोष्टीकडे सकारात्मक वृत्तीन आणि दृष्टीन पळोवपाची नदर ही सराकडे असा. म्हणूनच तर आता यो शक्ती पावसाक आडमेळ म्हणून पळयन असताना देवाचो आशीर्वाद अशा प्रकारे सकारात्मक रूपान सरान आमच्याकडे मांडले. चढान चढ देव बरे करू. आता गोंयचे ज्येष्ठ असे राजकारणी, समाजकारणी आणि समाजात सगळ्यांक घेऊन फुडें वचपी असो विकासाच्या दृष्टिकोन दवरून काम करपी भोवमाने श्री दिगंबर कामत सर, तुम्ही मार्गदर्शन करचे. मार्मोगाव समर फेस्ट 2026 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आयोजित केल्या या कार्यक्रमात आमच्या बरोबर आसा आमचो खासदार, भारतीय जनता पार्टीचो पयलींचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, आमचो NRI कमिशनर आणि माजी दक्षिण गोंयचो खासदार बाब नरेंद्र सावयकर, GTDCचो चेअरमॅन आणि म्हजो विधानसभेतलो सहकारी बाब केदार नायक, म्हजो विधानसभेतलो दुसरो सहकारी आणि तुमचो लाडको आमदार बाब संकल्प आंबेडकर, आमचे काउन्सिलर बाब जयंत जाधव, दीपक नायक, आमचो पार्टीचो ऑफिस बेरर बाब जयंत जाधव, आरोलकार, MP GTDCचो दीपक नार्वेकर, संकल्पाची घरकान काउन्सिलर श्रद्धा, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स हांगा हजर आशिल्ले सगळे माझ्या बोगाळ भावना आणि भयणीनो. केदारान सांगला त्या भाशेन संकल्पान पुढाकार घेऊन आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर हो फेस्टिवल हांगा आयोजित केला. म्हणून हांव ताच्या उर्वणीत ताका परबी दिता. पावसात सुद्धा आपली उपस्थिती लायली. पावसान सांगलें काय भिनाका, आपलो सपोर्ट तुका आसा, भिवपाची गरज ना. दोतोर प्रमोद सावंत सांगता त्या भाशेन एक सिग्नल दिलो पावसान. पण ताणें हांगा फेस्टिवला भितर एक बरें काम केलां. ताणें सगळ्या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांक एनकरेज केल्या. काउंटर सगळे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे घाल्या. म्हणजे खावपाक सुद्धा आमकां लोक घरा कडेन करता पळय त्या भशेची वेवस्था आज ताणें केल्या. हांव संकल्पाचें अभिनंदन करता की जो मनीस लोकां खातीर काम करता लोक ताका विसरना केन्ना, लोक सदांच ताजे वाट्यान उबे रावता. आणि म्हणून म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे संकल्पा बरोबर रावतले. हांव केदाराचें अभिनंदन करता की केदारान
पुढाकार घेऊन खूप कडेन फेस्टिवल आज ह्या वेळार ओलव्यां एक मोठो फेस्टिवल चालू आहा आणि अशेच फेस्टिवल फाटीं मडगांव जाल्लो खूप कडेन हे फेस्टिवल केल्या लोकांचो बरो पाठिंबो मेळटा आणि तातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक्टिविटीज मेळटा सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें उलाढाल जाता बिझनेस मेळटा ही अत्यंत आनंदाची गजाल हांव केदार नायक ताजे मंत्री रोहन खंवटे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेय अभिनंदन करता की तांणी दिल्ल्या सगळ्या एफर्टांतल्यान तांणी केल्ल्या एफर्टांतल्यान दिल्ल्या सहकार्यातल्यान GTDC हे कार्यक्रम करता आणि मोठ्या संख्येन तुम्ही आज हांगा हजर आसा म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गो आमदार लाडक्याची संघाचे आमदार जे बरे करून तुमकां सगळ्यांक तुम्ही सगळ्यांनी येऊन आमच्या मुरगांवान ही शोभा वाडयली